देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत तुमकां मायेमोगाचो येवकार. जेजू क्रिस्ता आमच्या दोन्याची शांती तुमचे सोवें आसूं. आयच्या पयल्या वाचपांत भागिवंत पावलो शुभ वर्तमानांतल्या संदेशा वरवीं देव आपलें देवपण उक्ताबें करून दाखयता म्हूण आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां बऱ्या सामारितानाची वोपार मेळटा. हे वोपारींत जेजू पेलो हें उतर वापरता. पेलो म्हळ्यार आख्खे मनीसकूल. आमी जर देवाचो मोग आनी सेवा करता जाल्यार आमी बरी सामारिताना बरी जावंक जाय. बऱ्या सामारितानान एका घायाळ जाल्ल्या जुदेव वास्तुऱ्याक आदार दिलो, ताची परामोस केली. त्या सामारितानान तो पडलोलो मनीस खंयच्या धर्माचो, खंयचे जातीचो, भाशेचो, रंगाचो तें पळोवंक ना, पूण ताका कसली गरज तें पळयलें आनी ताच्या आदाराक पावलो. आमी जायते फावटी देवाचो मोग करता, ताची सेवा करता म्हूण त्या जुदेवाच्या पाद्री आनी लेविता परी व्हडली मिजास करून सांगता, पूण गरजेवंतांक पावना, तांकां आदार दिना. ही वोपार क्रिस्ती मोगा सेवेचो उगडास आमच्या मनांत हाडटा. जेजू फकत मोगाची आज्ञा शिकयली आनी पुरगटली. आमची निमाणी जोडटी मोगाचेरूच थारलोली आसतली. देखून आमी आमकांच विचार करूंक गरज. आमी खरेंच बरी सामारिताना परी पेल्याक ओदी करून आमच्या घोराबियांतल्या वांगड्याची सेवा करता काय? गरजेवंताची गरज पळोवन ताच्या आदाराक वेता काय? वो ताणें म्हजे कडेन मागिसोर रावता काय? मागुया. मोगाल बापा, तुज्या पुता जेजूची खरी गोवायकी दिवंक म्हाका आदार दी. सोम्या जेजू, पेल्याची सेवा करूंक आनी गरजेवंतांक आदार दिवंक म्हाका स्फूर्ती दी. पवित्र आत्म्या, जेजून दाखयलोलो मोगा सेवेचो रस्तो चलूंक म्हाका बळ दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.